आम्ही जेन्ना आझाद मैदानाचेर मेळ्ळो सगळे तेन्ना आम्ही एक डिसिजन घेतलें की गोंयचे जे मायनिंग डिपेंडंट आसा त्या मायनिंग डिपेंडंटांचो एक फोरम करतले आणि ह्या इलेक्शनाच्या जे बीजेपीचे सरकार आसा त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही काम करतलो असं आम्ही डिसिजन घेतलें. त्याच्या नंतर बरेचशे घडामोडी घडल्यो आणि अशें हे लक्षात येयलें की मायनिंग डिपेंडंटच कित्याक उदी गांवकार गेली 40 वर्सां कामगार क्षेत्रांत शेतकऱ्यांचे मागीर ते म्हादय अभयारण्य आसत नेत्रावळी अभयारण्य आसत किंवा सामाजीक इश्यू आसत सालेली सारको इश्यू आसत अशे इश्यू घेवन ह्या समाजान काम केल्लें आसा गेली 40 वर्सां. आणि आज जर गोंयांत खरी गरज आसा जाल्यार गोंय हे परत नवनिर्माण करपाची गरज आसा. कारण गोंय गेल्या 10 वर्सां फाटल्यान गेल्लें आसा. म्हणजे डेव्हलपमेंट जो गोंयचो पयलीं 2012 पयलीं जे गोंयचे एक रिचता आशिल्ली म्हणजे श्रीमंती आशिल्ली लोकां कडेन पयसो आशिल्लो 2012 पर्यंत लोकां कडेन धंदो चलतालो लोकांचो बिजनेस चलताले स्मॉल शॉप चलताले आणि हे उद्योग धंदे त्या वेळार आसले आणि त्या प्रमाणे वर्कर म्हणजे वर्कर असो किंवा बाकीचे लोक असो तांकां काम धंदो आसतालो आणि त्यांचे उत्पन्न कितें तरी मेळटालें. 2012 जेन्ना बीजेपी सरकारान गोंयच्यो मायनी बंद दवरल्यो तेन्ना पासून गोंयची वाताहत जावपाक सुरू जाली. रॅम्पंट जे करप्शन आनी बाकीच्यो गोष्टी चलिल्ल्यो आसा त्यो जर खंय तरी हें करता जाल्यार कोण तरी वचप वचप हेजेर दवरपी कोण तरी जाय आणि गोंयांत तशें करपाची गरज आसा. कारण जे जर आमी आज जर पळयलें गोंयाचें राजकारण जर पळयलें तातूंतूच अशें लक्षांत येता की समाजांत काम करून येयल्लो आज गोंयांत चडसो राजकारणी कोण ना उरला कोण समाजांत काम करून. आतां कशें आसा प्रोफेशनली राजकारणांत येवपी लोक खूब आसा म्हणजे आपणाक प्रोफेशनल म्हणून आपण काम करतलो प्रोफेशन म्हणून आपण राजकारण चलयतलो अशे लोक खूब आसात. पूण राजकारण म्हणून समाजांतल्यान वयर सरणारे समाजाचें काम करून वयर सरणारे राजकारणी खूब कमी आसा. आणि जेका खरी समाजाचे हाल अपेक्षा कितें आसा समाज कितें सध्या सहन करता हें जर कळपाक जाय आनी तें जर ताका कळटा तोच राजकारणांत ह्या गोष्टीची दखल घेवं शकता. कारण तुमी जर पळयलें लक्षांत घेतलें जाल्यार तुमचें एक लक्षांत अशें येतलें की गेले 10 वर्सां शेतकऱ्याचें सारकें कांय केल्लें ना गोंयांत. मायनिंग डिपेंडंटाचें कांय केल्लें ना सारकें गोंयांत. तेंची हालअपेश्टा केल्ली आसा. टुरिजमाची हालअपेश्टा केल्ली आसा. म्हणजे गोंयचे सगळे जे उद्योग आसा ते खंय तरी बंद पडलेले आसा खंय तरी सकयल गेल्ले आसा बंद पडपाचे वाटेर आसा. आणि तेका लागून आज जी गरज आसा ती खंय तरी वॉच डॉग म्हणून हांगा रावपाची गरज आसा. हेंकां जर आज ज्या पद्दतीन करप्शन म्हणजे तुमी सगळे करप्शन गेल्या 3 दिसांत विशय चालू आसा आणि लोकांक खबर आसा अशें लोकांक खबर ना अशें न्ही. लोकांक जर तुमी वातावरण तुमी जर त्या एरियेन गेले जाल्यार लोक सरळ विचारतात. कारण नोकऱ्यो सुद्धा मेळोवपा खातीर पयशे दिवचे पडटात आणि पयशे राजकारणी लोक घेतात अशे लोक उलयतात आणि हे सर्टिफाय बाकीचे हायर ऑथॉरिटी करतात. आणि तेका लागून हो नवनिर्माण आघाडी ही आमी गोंयांत सुरू केल्ली आसा. हांव ताजो कन्व्हेनर म्हणून डिसिजन घेतलें आसा. आणि ज्यो मायनिंग एरियात ज्यो आणि वायल्ड लायफ एरियान ज्यो ज्यो एरिया आसात ते एसेंब्ली सेगमेंट आसा थंय आमी आमचे कॅन्डिडेट उबे करते किंवा थंयचे स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जे बीजेपी अगेन्स्ट कॅन्डिडेट आसात जो बीजेपी हरोवंक शकता अशा उमेदवारांक आमी सपोर्ट करतले मागीर खंयची पार्टी आसो. पूण ज्या पार्टी कडेन बीजेपीच्या उमेदवाराक हरोवपाची कॅपेसिटी आसा ताका आमी सपोर्ट करतले. आणि पयलीं हांवें सांगलां तशें जर ऑल पार्टी उमेदवार म्हणून जर म्हाका बाकीचे लोक सपोर्ट करतले जाल्यार प्रमोद सावंतच्या अगेन्स्ट हांव सांखळे कॉन्टेस्ट करतलें.